दायजी वर्ल्डाच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम। हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज। एका मुंचच्या जिवितांत एका शिक्षकाचो पात्र भोव महत्वाचो। आवय बापाय उपरांत एका भुरग्याच्या जिणेंत सड्ड प्रभाव घालचो व्यक्ती जावन आसा एक शिक्षक वा एक शिक्षकी। आमचे जिवीत बरें जावं की वा थोडे पोटी एका जिणेंत कधीच नाका म्हूण सांगून सलवणीचे तोंड पळोवचे एका शिक्षक धर्मान म्हणून तो सांगीत। तर आज आमी येवन पावल्या कावुरातसच्या मानेस्त स्टॅनी तावरोगेर। पदवा इस्कालांत 12 वर्सां सेवा दिवन आता निवृत्त शिक्षकाचे जिवीत तो जिवन आसा। तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया। तर मास्ट्रे आमकां तुमी सांगचे तुमचे आता जिणेंत तुमी ल्हानपणांतावन तुमची जिणी कशी सुरू जाली, तुमच्या घराक कोण पुरो आसली, तुमच्या कुटुंबाची जिणी कशी आसली, ल्हानपण कशें आसलें आमच्या विक्षकाक गेले सांगतात गी। खंडित म्हजें नांव स्टॅनी गॅब्रियल तावरो। हांव जल्मातना आमकां किरे इगर्ज आसली। किरे इगर्जेंत खम्माजे लागसार कोंकणींतलो म्हणल्यार ते हांव जल्मालो। म्हजो पाप्पा देवादीन जोसेफ तावरो आनी माय देवादीन पास्केन लोबो। आमी ಒಟ್ಟುको 10 जाणां भुरगीं। ओके। 7 जाणां चेडवां आनी ते एक चेरके आनी हांव तातूंत सवो। ओके। म्हजें शिकाप ल्हानपणार किऱ्यांत पोंपे हायर प्रायमरी आनी पोंपे ज्युनियर कॉलेज PUC मुसोर थंय शिकलो हांव। उपरांत हांवें PUCन सायन्स काडिल्ल्या वरवीं म्हाका डिग्री करची जाल्यार एकच हांवें लोससाय जें आसलें नाल्यार मुल्की म्हाका मुल्की तिके लागीं जातालें। तशें हांव मुल्की विजय कॉलेजींत BSc केली। BSc केल्या मागीर तें BSc करता आसतना आमी पुरे भुरगीं शिकतात आसले हांव। तशें हांव घरा मस्तो कश्ट आसलें म्हळ्यार माय बाब दोगांय घरा कृशीचें काम करतालें। तशें आमी भुरगीं तांच्या सांगाता काम करताले आनी म्हाका कित्याक की कृशीन चड एक तर आशा हांवें कृशीत करीचें म्हणून। तशें डिग्री जाल्या मागीर हांव कृशी करूंक सुरू केलें। तेदा आमी वाल म्हळ्यार कसर ओके कसरेचे आमचे मस्तो भारी किन्नेगोळ्यांत एकदम फामाद आमची कसर म्हळ्यार व्हडली कसर। तशें म्हाका तें हें करीचें म्हणून कसऱ्यांत तें हांवें म्हाका मुंदार सेचें म्हणून सांगून घरा रावलो। घरा रावल्ले दाडा थोड्यांनी गांवार पुरो उलयतात आसचेंत वो डिग्रीन फेल जाला देखून घरा रावला म्हणून। म्हाका त्या दाडा एक तर बेजार जालें छे घरच्या म्हज्या केसड बापाक आनी मांयक बेजार जालें इतलें शिकला वो घरा काम करता म्हणून सकट उलयता फेल जाला म्हणून। तशें म्हजो इश्ट अल्फोन्स म्हणून किन्नेगोळचो आमी क्लासमेट तो MSc करतालो युनिवर्सिटीन। तो आमगेर घरा येवन म्हणलो स्टानी हाडे तूं काले तूं शिकच्यान आनी हुशार आसले घरा रावलाय तूं एटलिस्ट एक परतून एक शिक MSc कर। हांव आसा कर म्हणलो। तशें MSc करूंक युनिवर्सिटी गेलो 1 वर्सा उपरांत। थंय गेल्ल्या दाडा म्हजो फेवरेट सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स म्हाका कित्याक म्हळ्यार ल्हानतावनी शिकनासतना आउट ऑफ आउट मार्क्स येवचे म्हळ्यार मॅथ्सान मात्र। ओके सगळे मॅथ्स म्हणून सांगल्यार BA आसतना तुमी मॅथ्सांत एक बारी हुशार। म्हाका क्लासींत शिकयल्या तें हांव आयकल्लें पळयता म्हाका बरें येतालो आनी फूल मार्क्स चडावन मेळटाले। आमकां कॉम्पिटिशन कोणाक की म्हळ्यार आमचो आतांचो बिस्वाय बाने ओके ते क्लासमेट गे आमी क्लासमेट। ओ वाव नायस। पयल्या क्लासींत 12 मुसर तो एका सेक्शनांत आहलो हांव बींत आहलो तो सींत आसलो। आमकां कॉम्पिटिशन ओके हांव इशिल्ल्या क्लासींत फस्ट येतालो गे दाडे तो त्या सेक्शनांत आमी इंगड इंगड सेक्शनां आहल्यार आमकां कॉम्पिटिशन मार्क्स कोणा चड मेळटात घेवन। ओके तशें शिकप म्हजें हायस्कूल मुसर बऱ्यान जाल्लें। ताजे उपरांत घरा मस्तू समस्या जाले भयणी आसल्यो मागीर सकाळचो खर्च सजा आसलो पयशांची मस्तू अडचण जाली। तरी पूण बाबान एका भुरग्यां आमकां सगळ्यांकी मिनिमम PUC मस्तो शिकयलां। आमी दोग जाणांनी PG केल्या उरल्यांनी पुरो दोगां तेगांनी ग्रॅज्युएशन केलां। तशें कश्टांनी शिकलें हांव। ह्या शिकतानाय म्हाका मस्तू कुमक केली फादर आल्वारीस कित्याक म्हळ्यार हांव सद्दां क्लासीक येताना लेट जातालो। घरा सकाळीं उठोन 5:30 उठोन पानां खुंटून ती किन्नी कोळी दिवन हांवें मागीर क्लासीक वचो जालें।
तशें काम करून शिकताल्यात वय तुमी काम तशें हांव सद्दां येताना 5 मिनटां 10 मिनटां लेट जातालो म्हळ्यार किन्नी कुळी वचून फाटी येताना हांवें तुडामंतल्यान येचेलें चलून वय सुमार 2 किलोमिटर आसा फादरापाकूच आसलें फादराप म्हाका सीदा चीट दितालो तेदा हेडमास्टर फादराप चीट दिनातलो दिल्यार सद्दां दिजें न्ही फादरापान म्हजें सांगता येचें क्लासी मातसो सोडचें वच भितर म्हणजे आनी फाटयचें ओके हे उरल्या भुरग्यांक इल्लेशें मोसोर जायनातले वो सद्दां लेट येता काय इल्लेशें सपोर्टानी पुरो आसा म्हणटाना काल गोत्तना ना मोसोर जायनातलो पूण मुजेडे मस्त सकाळांगी मुजेकडे बारीक हुशार हांव असो नातलो एकदम मोठो आसलो ओके आनी खेळच्यान हांव हुशार आसलो तशें हें करनातलें आनी शिकच्यान हुशार आसल्यान हांव उरल्यांक हेल्प करतालो ओके कोणें विचारल्यार म्हाका उरल्यान चड हें जायनासलें पूण मॅथ्स म्हाका एकदम मॅथ्स कोणें विचारलें हांव फाटी आसल्या भुरग्यांक हांव सांगून दितालो अशें करया म्हणून ओके तशें शिकप म्हजें बऱ्यान जालें पूण मागीर युनिवर्सिटी गेल्या मागीर म्हाका युनिवर्सिटी गेल्ल्या दाडी इल्लें प्रॉब्लम जालें हांवें 1 वर्स गॅप दिलें न्ही हांवें ते ओल्ड बॅचांत MA BSc केल्ली हांव न्यू बॅचाक MSc सरवताना म्हाका ते 5 सब्जेक्ट नोयच जाले ओके तशें म्हाका सुरवेर नाका समज जालें हें जायना म्हजे वरी म्हणून पूण तो हांवें सांगलें अल्फोन्स डिसोजा फिलोमेना कॉलेजींत मैसूर प्रिंसिपल ओके ताणें धैर्य दिलें ना जाता कांय ना म्हाकाय तशें जातालें सुरवेर म्हणून तशें मागीर हें केलें बरें मार्क्स म्हणून म्हाका 2nd क्लास मार्क्स मेळ्ळे मागीर हांव परतून ते रिजल्ट येताना ऑगस्ट जालो 1988 ऑगस्टांत 2 कडेन कामाक हें केलें थंय मस्त कॉम्पिटिशन आसलें म्हाका मेळो ना एक महाविरा कॉलेजीक गेल्लो थंय मेळो ना मागीर हांवें ट्युटोरियल सुरू केलें ओके ट्युशन दिवंक ओके तशें तुमी आतां MSc जावन मागीर B.Ed केलें की B.Ed पयल्यानंतर जाल्लें तुमचें मागीर केलें ते 1 वर्स ट्युशन केलें तेदा फादर बर्नार्ड प्रिंसिपल मस्त भुरगे येताले त्या भुरग्यांक फादर बर्नार्डान जोर गेले हांगा शिकयनात कॉलेजीन तुमी थंय घाल्यात ट्युशन पर्सनल ट्युशनाक येतात म्हणून ओके ते एक 3 म्हयने आयिल्ले भुरगे मागीर भुरग्यांक ते हें केल्ले लक्षांत भुरग्यांक किरकिरी जाल्लें भुरग्यांनी सोडलें ओके सोडल्या मागीर काल जालें ते किन्नी कोणी लिटल फ्लॉवर हाय स्कुलांत कोणें सांगलें हांव घरा आसा म्हणून ती टिचर एकली हुशार नासली तांणी म्हाका आपयलें टेम्पररी तशें हांव लिटल फ्लॉवर हाय स्कुलांत मॅथ्स शिकयलो हांवें ते तुमचे फर्स्ट काम म्हणून आमी सांगेत तर तुमी एक टीचर जायचे म्हणून तुमकां पयलें तावून तो आसलें वा तुमी संदर्भाक लागून तुमी टीचर जाल्यात की वा तुमकां इन्स्पिरेशन एक टिचिंगाक येजे म्हणून एक इन्स्पिरेशन कोण तुमकां टिचिंग म्हज्या बाबाक टिचिंग म्हळ्यार टिचरां म्हळ्यार ताका दुसरें कांय गुर्तू ना टिचरां म्हळ्यार भारी ग्रेट म्हणून गौरव टिचर जायचे म्हणून 6 जाणांक TCAची करेला ओके तुमच्या भाव भयणी पैकी ओके वाव एकली टिचर जावनात टिचिंगा वचोनात पुरो दुसऱ्या गेली तशें म्हणटना म्हाका कालिंग म्हळ्यार म्हाका शानभोग उपाध्याय म्हणून आसलो म्हाका 5 वर्सां हांवें मॅथ्स शिकयलें ताणेंत 8th 9th 10th फर्स्ट PUC सेकंड PUC म्हाका ताजें टिचींग पळोवन इतली खुशी जाली की म्हाका मात्र सकाळांक तो कितले मॅथ्स कितले फाटी आसूं तो हेच अशें शिकयतालो की शिकनातल्यानी मॅथ्सान इंट्रस्ट नातल्यान मॅथ्स शिकायचें तशें शिकयतालो ताका पळोवन म्हाका खुशी जाली हांवें एक मास्टर जायचें हाजे भशेन जायचें आनी भुरग्यांक तो म्हळ्यार इतली खुशी गी आमी तांगेर घरा पुरो गेले हांव ताजे मागीर मर्डर जालें जाग्याच्या अंतू सुरत कॉलेज इंजिनियरींग कॉलेजीन मुखार ताजें घर आसलें तशें तो म्हाका इन्स्पिरेशन ताणें शिकयलें भशेन शिकयचें हांवें आनी भुरग्यां वाटतो तो इतलो म्हाका गोतो उरले लेक्चर बरो एकदम स्ट्रिक्ट आसले आमचे उलोवंकूच उलयनातलो आमी मूर काडतना येता थोडे फावटी चलो न्हू तो आमचे वाटूच येतालो ताज्या फाटल्यान आमी एक 25 जण तो बरें सांगतालो पुरो शिकच्या विशयांत खंयचे सब्जेक्टा विशयांत उलोवचें ताणें खंयचें कशें शिकायचें कालें करचें म्हणून तशें म्हाका तो इन्स्पिरेशन तशें ल्हानपणार एक आमकां वाट दाखयली वा आमच्या जिणेची दशा बदलिल्ली मनशां आमचेर गाढ प्रभाव घालतात म्हणून सांगतात तशें त्या एका मास्टरान तुमचे वेळ तो प्रभाव घाल्ल्यान तुमी एक टिचिंगाक आयल्यात तर तुमचे फर्स्ट पोस्टींग तुमी सांगलें बरें लिटल फ्लॉरांत तुमी शिकोवंक सुरू केलें सो फर्स्ट पोस्टींग कशें जालें ताच्या ताची एक अनुभव कसो आसलो आमकां सांगतात गे फर्स्ट म्हाका खाली SLC शिकोवंक दिलें फुल मॅथ्स 2 सेक्शन आसली म्हाका तेदा शिकोवचें म्हळ्यार बारीक खुशी नव्हत न्ही MSc जाल्यार मात्र B.Ed जावना ते दाळा आनी थंय आसलीं टिचरां पुरा म्हज्या भयणीक शिकयल्लीं ओके त्या दाळा आमकां चेरक्यांक थंय लिटल फ्लॉवरान नासलें आमी पॉम्पेक वचत जालें भयणी पुरो थंय शिकल्यो
आनी तांची सगळ्यांची वळख त्या पुराय टिचरांक आसली आनी त्या टिचरांची वळख म्हाकाय आसली कित्याक म्हळ्यार इगर्जेक आनी त्या दोगां त्या टिचरां आमचेच कटेल इगर्जेक आलें आमकां सुरू कुमगार मेळटाना किऱ्यांत मागीर कटेल जाली इगर्ज जाली तेदो आमी कटेला पडल्या मार्गाची इसिली सायड कटेला तिसिली सायड किऱ्याक म्हणून जाली आमी कटेला पडल्या त्या वेळार मिसाकान येताले न्ही टिचरां तांकां बारीक अशी हांव मास्टर जालो म्हणून हांव बी एड करूंक झेटा टिचर म्हणून तिणें म्हाका हें केलें तिका म्हळ्यार तिका भुरग्यांनी सांगलें न्ही बरें शिकयता म्हणून देखून स्टॅनी तूं आतां MSc केलां न्ही तुका काम मेळटा की ना गॅरंटी ना म्हणटाय मेळनातल्या कालें करताय गोतू ना पळोवचें एक थोडो तेंप राखता हांव मागीर आलोचन करता म्हणून त्या तिणें सांगलें बी एड कर तुका काम गॅरंटी मेळटा म्हणून तशें हांव 89 बी एड केलें ओके म्हळ्यार सरवून कामाक सरवून थोड्या वर्सां उपरांत दोन म्हयने हांवें काम केलें म्हयने काम केलें ओके डिसेंबर जानेवारी हांवें त्याच वर्सा बी एडाक एप्लाय केलें बी एडान म्हाका गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळी गव्हर्मेंट कॉलेजींत सो बी एड करतानांत सुमार जण ते म्हाका दिसान येयले कॉलेजींत लेक्चरर जगन्नाथ राव म्हणून आसलो सायकॉलॉजी प्रोफेसर ताणें एक दीस ओपन क्लासीन आमी सुमार 150 स्टुडंट्स आसले हांव तो KS ऑफिसर जावन आलो ताका पनिशमेंट जावन नाका घालो बी एड कॉलेजीक ओके बरें काम केल्ल्या किल्लेशें पनिशमेंट हय ताणें एक दीस ओपन क्लासींत चॅलेंज केलें म्हळ्यार ताका इल्लें किरकिर करताले कोडयाळचे ताणें काल म्हळें तुमी कोडयाळचे भारी बुदोवन म्हूण चिंतात फाल्यां तुमकां एग्जाम आसा कितले जाण कितले मार्क्स काडटात पळया म्हणालो ते आमकां कंटेंट टेस्ट म्हणून आसा 8th 9th 10th टेक्स्ट बुकाच्या वयर 100 मार्क्साचें क्वेश्चन पेपर दिलें ताणें म्हाका अर्दो मार्क्स काडून गावना ओके सो फूल मेळ्ळें तुमकां 100 आउट ऑफ 100 मागीर तो चुकून मागलें ताणें क्लासीन सगळ्या मुखार म्हणून जालें म्हणून तशें ताजे उपरांत म्हाका थंय जावन म्हाका बगलें हांव सोमा हांवें चूज केल्लें प्रोफेशन म्हजें करेक्ट आसा म्हणून हांव टिचींग येता म्हणून तशें बी एड रिजल्ट येवच्या पयलीं म्हाका काम मेळ्ळें ओके बी एड मुग्दून जाल्ल्यान तुमी खंय कामाक सरवाल्यात हांव 2-4 कडेन इंटरव्यू गेलो 4 कडेन सिलेक्ट जालो पयलें सिलेक्ट जालो फेर्मानूर ओके थंय एक दीस गेलां ओके मागीर थंय जावन मागीर आनी दुसरे कडेन गेल्यात थंय जावन घरा येताना एलोसीस जावन टेलिग्राम ओके एलोसीस आमच्या कोडयाळचे एलोसीस ओके तुवें कुडले येवन जॉइन जावचें म्हणून फेर्मानूर पयस न्हय तशें हांव एलोसीसाचेर वालो ओके थंय ताणें इंटरव्यून कालें म्हळें आमची आसान बेंगळूर आनी पुराय इन्स्टिट्यूशन आसात आमी गरज पडल्यार खंय धाडटा म्हळें आमकां काम मेळटाना खंय जाल्यार कितें म्हळें हांवें जायत म्हळें तुमची एज कितली आली त्या प्राया तुमी त्या दाळा म्हाका हे 26 इयर्साचेर ओके ओके हांव जायत म्हळें तशें थंय गेलो थंय गेल्ल्या क्षणां काल म्हळें हळे तुका आमी सिलेक्ट केला पूण तुवें आतां सद्याक मात्र आसान वचचें म्हणालो ओके म्हाका एक पुटी इल्लें हें जालें अयो हांवें लागीं काम मेळ्ळें सोडून आतां आसान वचचें पडलें न्ही म्हणून तरी पूण मागीर एक म्हाका खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार हांव गांवांत कामां येतालो पुरा कामां येतालो पोपलां काडचें नाल्ल काडचें सारें वोवचें सोनवाराचें आनी रजा आल्या दाळा देखून म्हाका कालें बगलें म्हळ्यार ते सगळ्यांक गोत्तालें त्या दाळा पळयले भुरग्यांक एक आसता न्ही तशें एक तर म्हळ्यार आमकांय आसलें तें काम कशें ल्हानपणाचें म्हणून हांवें तें मोती गायलें म्हाका हांगा काम केल्यार आनी कालें वळखीचें कोणी आल्यार कालें म्हणटात कोणा देखून पयस जाल्यार व्हडना म्हणलें सीदा आसान गेलो येताना म्हाका 2 वर्सां म्हणून सांगलें पूण थंय हांव 9 वर्सां उरलो खंयच्या इस्कॉलान शिकयतात सेंट जोसेफ्सान शिकयतात जुनियर कॉलेज सालगाम गेट थंय शिकयतालो फादर सुनीत हेडमास्टर तेदा ओके फादर मेल्वीन आनी हांव एकच दीस जॉइन जाल्लें आसान ओके नायस ओके आतां प्रिंसिपल रेक्टर आतां करेक्ट थंय तशें 9 वर्सां उरलो मागीर 9 वर्सां उपरांत काजार जाल्यार मागीर फादर मेल्वीनान ते हेडमास्टर ताजे हेड सांगलें तेदा बाब आनी माय आसली घरा दोगांत आसली हांव रेख हप्त्या हांगा गांवां येतालो घरा ताजेर हांवें रिक्वेस्ट केलें फादर अशें मस्तो कश्ट जाता म्हाका एक ट्रान्सफर दिल्यार बरें आसलें म्हणून सुरू जायना म्हळें मागीर घरची परिस्थिती आनी पात्रांवान पळयल्ली
तशें मागीर पाद्र्याप जायत म्हणून ओपलो ओके तुम्ही आता हांव तूं फस्ट हांव तूं लास्ट थंय ट्रान्सफर जावन आयलो ट्रान्सफरच्या उपरांत कोणाकी मेळना ओके आता तुम्ही ट्रान्सफर जावन येयला तुम्ही म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचे हे काजर जाले म्हणून सांगू तुमचे होकाली टीचर तशी तुमच्या पर्सनल लायफा विशयी तुमच्या होकलेची आणि तुमची काणी मोगार पडून काजर जाल्ल्यात गी वा ताच्या विशयी तुमच्या आमच्या आताच्या कुटुंब जिविता विशयी दिले सांगा मग गडबडून न्ही हांव म्हज्या बाईक आसलें सकाळीं विद्यावसाय जालें न्ही हांव तशें बाईकार येतालो कळलं बाईक कंपनी सर येत घ्यावे हिरो होंडा हिरो होंडा आलं ओके त्या टायमार तशें काजार जायचें म्हणून सांगलें लक्षणा बेन्ना म्हणून मुडबिद्रीचो तो म्हाका एक दीस आपोवन व्हरून गेलो अशें आसात तो सेरीकसो मालो ओके येताना हांवें आसन वसाचें न्ही तशें मडेन तेत्तान उपेनान गाडयेतान तशें गेलो ताणें मागीर अशें दाखयलें पुरा म्हाका खाल्यार कितें जायत म्हूण बगलें टिचर म्हणून मागीर जालें काजार जालें ऑक्टोबरांत सो पळयली एखादं सैरीक एखादं सैरीक पळोवन एखाद्या कडेन काजर जाल्यात ओके जालें मागीर काजार जाल्यार मागीर हांव 95 काजार जालें 3 वर्सां थंय आहलो आसान काजार जाल्यार मागीर आमी इशेन आयल्या गांवाक आयल्या हे हांगा हांव घरा रावन येतालो तो एक DC आसलो ताणें 8:30 क्लास स्टार्ट केली सकाळीं ओके आमकां कटेल इगर्जेक येता न्हू 2 किलोमिटर चलाचें आसलें बसाक म्हणून म्हळ्यार व्हेकली वचनातले गाद्यांतल्यान हेजे मेरेन ते 8:30 सुरू केल्ले जाल्यार आमकां कश्ट जालें ती आमकां ते 7 वरांची बस आमी सकाळीं उठून टिफिनांनी पुरो रेडी करनातना कश्ट जालें तशें हांवें गुरुनगरा बड्यार रावलो त्या टायमार हे वालेरियन मास्टर म्हणून हेडमास्टर जावन आहलो ताजें घर ताणें ही कोंगण बांदिल्लें न्ही तो हांगा रावतालो मागीर ताणें किन्नगोळी ताजो गांव ताणें किन्नगोळी घर बांदलें तो किन्नगोळी शिफ्ट जालो त्या वेळार फादर लॉरेन्स हेडमास्टर प्रिंसिपाल ताजे कडेन सांगलें गे म्हजें घर आसा इकता म्हणून फादरापान म्हाका सांगलें म्हणलें बरें आसा घर तुका जाय जाल्यार पळय म्हणून तशें हें घर 2000 काणयलें आमी काणगेन ओके तशें तुमी आतां घरान आतां 25 वर्सांच्यान ह्या बिडारान तुमी आसात ओके तर तुमचे होकाली टीचर तुमी टीचर आनी आतां तुमचे जिणेंत तुमी सुमार चलोवन आयल्यात आतां रिटायर्ड लायफ तुमी जिवन आसात तर तुमी कटेल तावन बोंदेल येवन रावतात बोंदेल फिरगत येतात तो तुमी बस्तीकर आसात ताचे उपरांत एलोशियस कॉलेज तुमी हासनांत तांच्या इन्स्टिट्यूशनांत तुमी शिकयतल्यात थंय तुमी ट्रान्सफर जावन गांवाक येतात सो गांवाक आयल्या उपरांत तुमची जर्नी मुखारसून कशी वोन गेल्यात तुमी खंय जॉयन जाल्यात कालून जालें ताचे विशीं दिल्लें आमकां सांगा म्हाका ट्रान्सफर मेळटा म्हणून गोंच नासलें फादर सिरील त्या वेळार CBSO सेक्रेटरी जावन आसलो हांव कारकोळ फेस्ताक आयिल्लो म्हाका खालें बगलें फळें एक सारी हांव दितात की ना गोत्त ना म्हळें ताका मेळ्ळो असो न्हू तो इलेक्शन खंयचो सब्जेक्ट घेवन आसलो मॅथ्स म्हळें मॅथमॅटिक्स वा आमकां मॅथ्स टिचर गरज आसा 3-4 कडेन खाली आहात तूं तुमच्या मॅनेजमेंटान ओपपाल्यार आमी गॅरंटी काडयता म्हणलो ताणें इमिडिएट लेटर दिलें ओके तेंच्या वाऱ्याबाग तशें म्हाका एक्चुअली हें केल्लें उडपीक सेंट मेरीसाक थंय एक मास्टर घालपाक गेल्लो तो येवना फाटी रेजेर गेल्लो तो हांव जॉयन जाता म्हणटा तो आयलो फाटी ओके तशें मागीर म्हाका हांगा पोदवा पोस्टा जायत की म्हळें म्हाका हांव तेका कटिल्लें पोदवा सुद्दां पयस नासलें हांवें ओके म्हळें ओके तशें हांव पोदवा आयिल्ल्यान थंय आनी एक राखोन आहलें म्हाका थंय NCC आहली आर्मी पूण कोणी मास्टर नासलो तशें म्हाका काल म्हळें तुका आमी ट्रान्सफर दिल्लें NCC खातीर म्हणून सांगलें तशें आयिल्लोच हांव वेरी 7 वर्सां म्हाका हांगा धाडलो ट्रेनिंगाक नागपूर धाडलो 3 म्हयने ट्रेनिंग आसलें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकाडेमी म्हणून आहा खामटी थंय धाडलें 3 म्हयने थंय आसलो मागीर हांव NCC ऑफिसर जाल्यार मागीर म्हाका NCC आनी क्लास दोनी सांगात आसली तुमी तुमच्या म्हळ्यार तुमी शिकून आसच्या टायमार स्टुडंट जावन आल्या टायमार NCCचे वातल्यात खंयच्यान म्हणे आसल्यात की डायरेक्ट फर्स्ट एक्सपिरियन्स ना हांव हायस्कुलान आसतना NCC नासलो नेवींत आसलो सो त्याच कारणान खातीर तुमकां काही हांगा अशें चूज केलें गे तांणी गोत्तो ना म्हाका म्हळ्यार दुसरे कोणी तरणाटे नासले ओके पुरा सिनियर आसले तशें म्हाकाय सुरू एपटी म्हळ्यार भुरगे ल्हान आसले भुरग्याक खंय वरीजे आडीजे हांव वेहिकलार येतालो मागीर उपाय नासतना आमकां एक काम दिलां न्ही तशें हांव गेल्लो मस्त म्हाका भारी खुशी जाली ते एक ट्रेनींग हांव कालें म्हणून म्हाका समजलें थंय गेल्या मागीर करेक्ट ट्रेनिंगा वेळार तांकां इतली खुशी जाली की हांव सावथाचें न्ही हांव हिंदी शिकयतालो थंय आसान ओके तशें ताणें एवटी क्लास केल्यार हे तांबड्यांच्यानी हात पळय तांकां हिंदी येना
हांव तांकां ट्रान्सलेट कर सांगू इंग्लिशान. ओके ना चडावो तुमकां सावथांच्यान प्रॉब्लेम आसता आमकां हिंदी उलोवंक आमची हिंदी म्हूण सांगल्यार आमी प्रोग्रामा ते पळोवन आमची इल्लीशी मिक्स हिंदी आमची पूण जाल्यार तुमची हिंदी तुमी शिकयता जाल्यार तुमकां ते एक बेनिफीट म्हणून ओके ते थोडे फावटी म्हाका क्लास करून दिताले तूं करी गो क्लास म्हणून म्हाका ते बारीक कशी जाली आनी त्या वेळार म्हणसर म्हाका ते एक लीड आसा म्हणून म्हज्या मतीन नासलें हांव म्हाका एक टॅलंट आसा म्हणून ते ताजे उपरांत फाटल्या येयलो सांगा ट्रेनींग आनी जालें हांगा एसोसिएशनाचें हें आसलें हांव मेंबर म्हणून सांगून गेल्लो मिटिंगाक म्हाका गेल्या थंयच प्रेसिडेंट करून सोडलो. ओके थंय हांव 17 वर्सां ओके हायस्कूल टिचर्स एसोसिएशन असो मंगळूर सिटी मंगळूर तालुको DK डिस्ट्रिक्ट आनी रिटायर जातना स्टेट वायस प्रेसिडेंट जावन हांव रिटायर जालो. ओके पदुमान तुमी सुमार कितले वर्सां तर तुमी सेवा दिले? 26 years. 26 years तुम्ही पदवा हायस्कुलान तुम्ही सेवा दिल्या तर सांगात NSS आनी कशें परत तुमी आसल्यात सो रिटायर्ड जाल्ले तुमचे आदल्या वर्सा पदवा तावरून तुमी रिटायर्ड जाले. ओके तुमी आतां इतल्या वर्सां सादारण तुमी 26 वर्सां प्रायर तुमी सुरू केल्ले सो मात 30 वर्सां वरनी चड तुमी एक शिक्षक जावन तुमी तुमची वृत्ती जिवीत तुमी केला सो पाटींग गोवन पळयतना कितलो संतोष आसा? खंडीत इतली खुशी जाता की थोडे फावटी हांव आतां थोडे फावटी बेंगलोरान येतना थोडे स्टुडंट मेळटात पळोवन म्हाका खंय खंय गोवन सर्कल घालून फाटी हिंगा येवन विश करन येतात. ओ नायस हय कशें आसा येगिदिरी सर म्हणून खुशी जाता तें पळयता आनी मुस्त जाण डिफेन्सान जात. ओके NSS NCC तुमी मुस्तो हें केल्ल्यान 16-17 जण म्हजे स्टुडंट डिफेन्सान जात. डिफेन्सात आसात ते एक बारी गौरव असो विशय तुमकां न्ही थोडे फावटी म्हणचे आसा टिचर्स जॉब इज अ थँकलेस जॉब म्हणटात कित्याक म्हण सांगल्यार मुस्त काम आसता कित्याक टिचींग मात न्ही टिचर्सांक आतां उरलें कामूय मुस्त आसता आनी एका वेळार तुमी प्रायमरी कधी बरें शिकयतात जाल्यार खानीश मारी आसता गव्हर्मेंटाचें कामालें पुरा म्हणटाना थोडे फावटी पर्सनल कुटुंबाक दिवंक टायम मेळना तशें तुमी तुमचें काम तुमचें कुटुंबात जिवीत दोन्ही तुमी कशें बॅलन्स करतल्यात? ना वय ते सूख म्हणून सांगूंक जायना पूण एक केदाळ आमी एक प्रोफेशन काडून घेता तें आमच्या कुशेन काडून गेलां जाल्यार कल राटवळ आयल्यार आमी मॅनेज करूंक जाता. करेक्ट आनी काल जाता की म्हणून सांगल्यार हांव राती सादारण 12-12:30 म्हणसर हांव बसतालो इस्कालाचें काम जायचें NCCचें काम जायचें म्हाका एक काल म्हळ्यार भुरगे तितके व्हड जाल्या मागीर मिसेस टीचर जाल्ल्यान म्हजें थोडें काम ती करताली करेक्शन हांव करतालो टोटलिंग आनी परत ती करताली. ओके पेपरा काम करचें भुरग्यांक करेला तर करेज पडटा कित्याक सगळ्या सगळ्यांनी हाताक हात दिवन काम केल्यार मात्र जिणेची दोड मुखार वेता. ओके तशें पुरो म्हणटा आसतना तुमच्या इतल्या वर्सांच्या सर्विसांत तुमच्या जिणेंत कली म्हणी उडास उठतली गी एक संतोशाची गी वा दुखाची वा तुमच्या जिणेंत मस्त तुमचेर प्रभाव घाल्ली कली एक काणी वा कली उडास येता जाल्यार तुमकां? खंडीत भुरग्यापणार एक ॲक्सिडेंट म्हणून सांगयत हांव रजन आमी ओड्डी मायकर आनी मौशेकरेचे आले मौशेचे घर वसपेट ते गेल्ल्या झाडां ऑक्टोबरान ते एक व्हडली बांय आसली ते पुरो भुरगे तांकां बरो उपयोग येताले म्हाका येनातले ते आवट करचे खेळटाले म्हाका म्हळ्यार उपयोग येना न्ही मौशीच्या पुतान घाल म्हळ्यार ते बांयक एक लाट घाल्ली आड घाल्ली तुका उपयोग हांव शिकयतां तूं आतां इतल्यान कर हाका धरन पांय बुडय म्हळें हांव देवलो भियान देवलो पांय ते खेळटात आसले न्ही हांव पांय बुडयतना ती लाट लोटल्या भशेन जाली आसताली ती सकयल पडली. ओ म्हजे हांव उदकान 2 मिनटी वयर सकयल गेला. ओके तेन्ना ताणें पळयलो म्हाका वयर सकयल येता आनी कुडले येवन कॉलार धरून वयर काडलो. ओके ते ताजे उपरांत एक 2-3 वर्सां उदक पडलें इलेक्शन बीन दिसतालें म्हाका. आतां हें उपयतात की आनी तुमी शिकल्यात तुमी तशें म्हणटा तुमच्या टिचिंगाच्या फिल्डांत म्हळ्यार आतां सुमार जाणां तुमी म्हळ्यार तुमची भुरगीं डिफेन्सांत आसात व्हडल्या हुद्द्याक गेलात म्हूण सांगून तर तुमच्या जिणेंत कली एक मेमोरीन म्हळ्यार एका भुरग्यां स्टुडंटां तुमच्या उडासांत उचतली कली घडीत वा तुमच्या टिचिंगाच्या प्रोफेशनांत कली आसा जाल्यार एक भुरगे म्हजेडे मस्त फ्रेंडली नासले हांव NCC नासल्यान म्हाका पळयले भुरगे भियेताले. ओके हय हांव तशें जोर म्हणून न्ही हांव डिस्टन्स दवरतालो तितलें क्लोज जावन आसनातलो तशें आनी तूं इस्कालांत आसतना भुरग्यांक हांव जोर म्हणून ओके स्ट्रिक्ट टीचर म्हणून म्हजे कडेन येवंक उलोवंक भियेताले भुरगे. हांव थोडे फावटी कित्याक म्हळ्यार हांव आयिल्ल्या सुरवेर व्हडले भुरगे आसले त्या दाडा म्हाका कंट्रोल करचें जाल्यार खाले म्हण करीत न्ही देखून हांवें एक तांचे म्हजे पिच्चे तांचे मुखार हें केलें हांव वसंत म्हणून तें इतलें बऱ्याक पडलें की
ते मागीर म्हाका क्लास कंट्रोल करूंक कांय कष्टच जावना कसं इवन NCC जाल्यार 500 600 कॅडेट्स आसताले हांव ते स्टेजीक गेल्ले लक्षणां गत जाता ओके जातालें कित्याक म्हळ्यार आमी टिचरांची एक कालंगी म्हूण सांगल्यार भुरग्यांनी आमकां दुस्मान करून काण गेल्यार व्हडना पूण भुरग्यांनी तांचे जिणेंत बरें जायचें म्हळ्यार उद्देशान सबाट टिचरां थोडे फावटी मोतीन ती कितली बरी आसल्यार मुखार आमी भुरग्यां कडेन इल्ली सळगी दवरूंक आमी जायना सो त्या प्रमाणे तुमच्या हातांत हांव सुमार जाणां भुरगीं सुमार वर्सांनी शिकल्यांत देशाच्या कोणच्या कोणशांनी आसात तशें पाटीक वोन पळयतना तुमकांय एक टिचर जावन बारीचो संतोश खंडीत जावनय आसा खंडीत म्हाका रिटायर जाताना थोडे फावटी बेजार जालें आनी भुरगे हाडूंक आनी ना न्ही मेळना न्ही म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांवें 16,000 शिकयिल्ले भुरगे 16,000 पास जाले हांवें मस्त वर्सां 100% रिजल्ट तुमी दिला आनी भुरग्यांकी पेरंट्सांकी ती मस्त खुशी आसा कितलेशे पेरंट ही सर्ती पास आ पुजा म्हणलें हांवें सांगचें निकूल बुडले यान उरले म्हणून हांवें पास करेल तांकां पास केल्यात प्रिपरेटीन 0 मेळिल्ल्या की पास करेल पास केला तशें तशें न्हू त्या स्टुडंटांक हुशार आसल्यांक म्हाका गुतना ते फाटी शिक्षण फाटी आसले खंय आसल्यार तो मेळटात म्हाका मस्त खंय आसल्यार म्हाका वळख मेळना ते येवन म्हजे कडेन उलयतात सर नान निमो स्टुडंट म्हणून तशें ते बरोबर आयकात हांव मस्त कडेन हांव आस्पत्रेक गेलो आस्पत्रेन दियात सगळ्यांनी आसतात तेन्ना कित्याक म्हळ्यार हांवें टिचिंगांत 1 वर्स हांवें म्हज्या प्रोफेशनल लायफांत 1 वर्स आमी टिचर जावन आसले तशें आतां जाल्यार स्टुडंटाक खंय मेळोन तांणी जावन वळख जावन तुमचे स्टुडंट जावन उलयतना तो बोक्सो संतोश तो हांव समजूंक शकता तशें म्हणटा तुमी तुमच्या इतल्या वर्सांच्या जिणेंत इतले बिजी आल्यात मनीस आतां सडन 1 वर्सा आदी तुमचें रिटायरमेंट जाता आतां रिटायरमेंटांतून 1 वर्सांतून तुमी घरा आसात रिटायर्ड लायफ जेवन आसात बट तुमकां पळयतना रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड तशें म्हणटाना 1 वर्सांतून फ्री टायम तुमकां मेळलो तुमी कसो स्पेंड करना आसात कालें करना आसात फ्री टायम म्हणून बिलकूल म्हाका आसना मस्त टिचरांचे मस्त प्रॉब्लेम आसात एसोसिएशनान आसल्यान आतांय म्हाका सर्वीस आसले टिचरां फोन करतात आसता तांचे प्रॉब्लेम सांगतात हांव एक 15 दिसांनी बेंगलोर येतात आसता कमिशनर ऑफिसाक हेजे ऑफिसाक पेन्शनाचे ताजे हाजे तशें बिजी आसता ताजे उपरांत कोवीड टायमार आमचो जागो खाली आसलो हांवें सुमार 1,000 माडी दवरल्या वाव कठीण हप्त्यांत हांव 2-3 दीस थंय आसता ओके सकाळीं गेल्यार 6 वरांक गेल्यार फाटी म्हणजे सांजेर 6 वरांक तशें फ्री म्हणून आसना आयज तुमी थंय पळयलां हांव सांजेच्या खंय एरियावाळो फ्री आसल्यार पापड थंय दवरना हांगा हाडलां चलता ओके तुमी बसून करतात बसून चलता ते रास करून दवरना चलले ओके नाल्ल चलचे ते पयलीं हांव कालें काम करतालो पोपळां हांव दुसऱ्या काडेन हांव काडटा देड दवरून तंगडेन पोपळां काडचें ते बिजी आसता हांव तुमी सांगल्याक मात्र हें केलें मागीर रिटायर जाल्या लक्षण हांव म्हाका काल आतां खंय वचूंक जायना तोट आसल्या उदक घालची एक जबाबदारी आहा नाल्यार म्हाका भोंवची आशा चड तर खंयचे पुरो गांव पळयल्यात तुमी हांवें सुमार आतां आयल्या वार हांव गेले गेले तांतूं हैदराबाद गेलो ताजे उपरांत वेस्ट बेंगॉल गेलो कोलकाता हेवटे ओरिसा गेलो मागीर बिहार गेलो थोडे गांव NCC आसतना पळयल्यात हांवें कॅम्पान पंजाबाक गेलो हय ट्रेकिंग कॅम्पिंग तले प्रमुख लायक तुमकां भारताच्या भायर खंय म्हणी भोंवंक गेल्यात ना भायर वचोंक चान्स आसलें वेळ मेळना हांगा ड्युटीर आसतना ड्युटी आसतना तितली रजा घालूंक जायना एक फावटी मेळ्ळ्या ती आमकां खाली तरी ड्युटी आसता इलेक्शन आसता करेक्शन पेपर वॅल्युएशन आसता तशें बिजी आसलो आतां हे फावटी वचाचें म्हणजे चिंतना ओके तर सर आमी तुमच्या जिणेच्या विशयान सुमार उलयल्या तुमच्या ह्या टिचिंगाच्या एका प्रोफेशनांत एक मास्टर जावन सबार भुरग्यांचें जिवीत तुमी आपडलां सुमार भुरग्यांक तुमी बरें आंकोवन पायलां तशें म्हणटा आसतना ह्या निमाणे घडी तुमकां इसाचें जाल्यार हांवें आमच्या प्रेक्षकांक एक टिचर जावन तुमी काले संदेश आमच्या सोसायटी काले दिवपाचे येतात टिचर एक वर्ते जबाबदारीचें काम कित्याक म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक ते शिकप दिवचें म्हळ्यार एक मुर्ती कशें आमी हें करता फातरांत मुर्ती करता तशें तितलेंत कश्टांचें काम न्ही म्हणना पूण आमकां जर तर तातूंत उमेद आसा हें काम हांवें करीचें म्हणून खंडीत तले आनी मात्र टिचर जायचे कित्याक म्हळ्यार एक टिचर फाट जाली जाल्यार सगळी समाज फाट जाता रायट भुरग्याचे एका भुरग्याचे न्ही एका क्लासीन 50 भुरगे आसतात तांचे लायफूच सगळे कालिंगी जायचे आसले ते कालिंगी जातात तशें जावं नजो म्हणून जाल्यार कोणाक टिचिंगांत आसक्त आसा तांणी मात्र टिचर जायचे कित्याक म्हळ्यार म्हाका दुसरें काम मेळ्ळें म्हजें शॉर्ट एंड टायपिंग जालां ओके पूण हांव त्या कामाक काम केलां हांवें पूण म्हाका तें लायक जावना सगळे बसून बरोवचें
तें लायक जावन देखून हांव टिचिंगा येयलो. म्हाका खुशी कालें म्हळ्यार सकाळांनी हांवें कालें काम केलां गुर्तिसिलां गव्हर्मेंटांनी म्हाका चीफ मिनिस्टर अवॉर्ड मेळ्ळा. ओके हय टिचरांत बेस्ट टीचर अवॉर्ड मेळ्ळा ओके डिस्ट्रिक्ट लेवलार. डिस्ट्रिक्ट लेवलार मेळ्ळा. हय आनी तो राष्ट्रपतीचें मेडल मेळ्ळा म्हाका NCCन. वाव नायस. तशें ती एक खुशी आसा. आमी काम केल्यार खंडीत लोक आनी आमकां वळखतात पळयतात आनी सन्मान करतात. सन्मान केला म्हाका ओके मस्त आनी सन्मान केला. MRPLच्यानी आपूण सन्मान केला. कॅथलीक सभेन आपूण सन्मान केला. सुमार इस्कालाच्यानी आपूण म्हाका सन्मान केला. ते म्हणटाना ते पळयतना खुशी जाता. हय ओके तर सर आता आमच्या स्पेशल क्लासीचो टायम. तर आमी एक आतां स्पेशल क्लास करया गे. शुअर. हांव एक शिक्षक जावन विद्यार्थींक तांणी कित्याक शिकायचें कशें शिकायचें ह्या विशयांत उलोवंक हांव अपेक्षिता. शिकप जावन आसा आमचे एक मनशाक सारको मनीस करचें एक साधन. शिकतना जर तर आमी फाटीं उरल्या ह्या तांतूकाय आमी उणेंपण दाखयलें जाल्यार मुखलें आमचें सगळें जिवीतच विंगडत दिशेन म्हणून हांवें सांगीत तशें चलता. त्या खातीर भुरग्यांनी शिकता आसतना केवल शिकचें मात्र न्ही, हांव शिकोवन जाल्यार मागीर कितें करीत जाय हांवें कितें जाय जाय तें सादारण एक 10-12 वर्सांच्या प्रायरच भुरगे चिंतूंक शकतात. आनी हाका प्रेरण जावन भुरग्यांनी खाली इस्कालान मात आसचें न्ही, भायर इस्कालाच्या भायर खंय पुरो चटवटिके चलतात जावंक पुरो NCC स्काउट्स इतर गेम्स खंयच्यान तरी आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमची पुरा वाडवळ जायची जाल्यार खाली बुकाचें शिकप मात पावना. खेळ ही गरज. जर तर आमी खेळांत जिखोवंक शकता खंडीत जावन आमी आमच्या जिणेंत जिखता. कित्याक म्हळ्यार खेळ आमच्या मोतीक मस्त व्यायाम दिता आनी हाजे वरवीं खेळिल्ल्या वरवीं आमकां शिकोवंक सुलभ जाता. देखून भुरग्यांक खाली आजकाल आमी पळयता खाली मोबायल काडून खेळटात. तें सोडून मोबायल भितर जावन भायर वचून ग्रावंडार वचून खेळ्ळ्या मारिपात आमची कूड आनी मोत दोनी सारकी वाडवळ जाता. आनी वाचता आसतना भुरग्यांनी खंयचें वाचीचें म्हाका खंयच्यांत आसात हें पयलें समजून काडचें. सडा जावन काल जाता म्हणून सांगल्यार एकच घरा कोणी पापा मम्मी सांगतात तूं हें काडगे सायन्स काडे आर्ट्स काडे कॉमर्स काडे. सडा जावन आर्ट्स कोणी सांगनात. पूण हांव सांगता शिकोवंक हुशार आसल्यार आर्ट्स काडल्यार भारी सुलभान काम मेळटा. कित्याक म्हळ्यार हांवें कॉम्पिटेटीव एग्जाम बरयल्यात आनी त्या कॉम्पिटेटीव एग्जामान चड क्वेश्चनां सवालां आसतात आर्ट्स सब्जेक्टा संबंद जाल्लीं. आनी सायन्साक आनी उरल्याक संबंद जाल्लीं क्वेश्चनां आसल्यार ती मस्त कश्ट आसतात, तितली सुलभ आसनात. देखून थोड्या हुशार भुरग्यांनी तांकां जर तर तो सब्जेक्ट चड जावन इकॉनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल सायन्स हातूंत इंट्रस्ट आसा म्हणून जाल्यार आर्ट्स काडल्यार कामां मेळोंक ते सरकारी कामां मेळोंक मस्त सुलभ. ताचें सांगता सायन्स कॉमर्स तें खाणगेचें खाण घेताना मस्त आमी चिंतीचें पडटा. आजकाल काल जाता म्हणून सांगल्यार पुरा सायन्स खाण घेतात, इंजिनियरींग करतात या मेडिकलाक येतात, मागीर इंजिनियरींग जाल्यार मागीर काल करचें. कितले इतले इंजिनियरींग आसा जाल्ले आसा शिकले आसात काम नासतना दुसऱ्या हातूंत काम करतात. तांणी शिकले विंगडच तांणी करचें आतां काम विंगडच. अशें जाल्यार मुखार मस्त सुस्त जावचें पडटा. देखून आमी खंयचें 10वी जाल्यार मागीर विशेश जावन कॉमर्स काडचें गे आर्ट्स काडचें गे या सायन्स काडचें म्हणून दोनी ती 3 पुटी चिंतून पळयचें खंयचें म्हाका सूक्त म्हजी आसक्त खंयच्यांत. जर तर म्हाका सायन्सांत आसक्त ना सायन्स काडूचें न्ही. पाप्पा मम्मीक डॉक्टर जायचें इंजिनियर जायचें म्हणून अशें आसता ती सूक म्हणून हांव सांगना. पूण भुरग्यांनी समजाचें म्हजी छाती खंयच्यांत हांव खंयच्यांत साधन करूंक शकता तें समजून आर्ट्स काडचें म्हणून बगल्यार खंडीत आर्ट्स काडचें. आनी आर्ट्स काडल्यार KPSC UPSC IAS जावंक पुरो KS जावंक पुरो ही एग्जाम पास करूंक मस्त सुलभ जाता आर्ट्स काडल्यार. आनी शिकता आसतना आमी हायस्कुलान पळयता भुरग्यांनी पेरंटांनी इवन व्हडांनी भुरग्यांक दबाव घालचो मॅथ्स सीक सायन्स सीक म्हणून. त्या भुरग्याची आसक्त कितें म्हणून पळयना. कित्याक म्हळ्यार हांवें ती सूक केल्या. म्हणजे दुसऱ्या पुताक आमी SLCन बरे मार्क्स आयले 98% आयले म्हणून सायन्साक गेलो आमी चिंतू ना. देखून हांवें काल सांगचें म्हणून सांगल्यार भुरग्यांनी व्हडां कडेन
फ्री जावन उलोवंक जाय. आतां सायन्स काडलें म्हणटाना जायना म्हाका क्वेश्चन आसा म्हूण सांगल्यार सीदा सांगचें म्हाका जायना म्हजे वरी जायना म्हाका तें नाका म्हाका खंयचें जायचें तें हांवें शिकता म्हणून हांव करता म्हणून. आनी तुमी केदाळे एपटीन भास दितात हांव कांयक हांव हेंच करता म्हणून तें पाळटा म्हणसर तें अखेर त्या पोंता पावता म्हणसर तुमी तें मोतीन धरूंक जाय. हांवें सांगलें हांवें आर्ट्स काडून गेल्लें हांव ही एग्जाम बरयता म्हणून. सो ती एग्जाम पास जाता म्हणसर तुमी तुमच्या तें मोतीन धरूंक जाय. आनी त्या खातीर तुमचो शेवट काय कितें म्हणून तुमी समजोवन अखेर म्हणसरी प्रयत्न करूंक जाय अशें हांवें सांगचें. आनी भुरग्यांक आज काल मस्तू हेर संगती वायट संगती ओडटात ताका कारण सगळ्यांक गोत्ता कितें म्हणून सोशल मिडिया भुरग्यां वयर इतलें प्रभाव घालता की भुरग्यांक तें भारी खुशेचें म्हणून दिसता. देखून भुरग्यांनी सत्राय करन ह्या खंयच्याय वायट संवयांक वळख जायनासतना तांणी तांचें जिवीत बांदून हाडूंक खंडीत हांवें सांगलीं 2 उतरां उपकारा पडटात म्हणून चिंतून अखेर करता. देव बरें करूं. तर मोगच्या वीक्षकांनो, आज नमस्कार मेस्त्री ह्या कार्यक्रमाच्या आंकड्यात आमचे सांगात आसले मानेस्त स्टॅनी तावरो. तुमकां हो आंकडो कसो जालो खंडीत जावन पसंत आयलो म्हूण सांगून हांव सांगूंक शकता. तर मुखल्या हप्त्यांत परत एक नव्या मास्टर सांगाता वा नव्या शिक्षकी सांगाता हांव तुमची सांगाता आसतली. तो पर्यंत पळोवन रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. समेस्तांक देव बरें करूं.